आश्रम नूतनीकरणाच्या हालीच उक्तावण केल्ल्या सरकाराच्या दाव्याचेर फातोड्डाचे आमदार विजय सरदेसाई हांणी प्रश्नचिन्ह उबारला आणि ही सुविधा फातोड्डा हांगा आणि आपल्या कार्यकाळात CSR उपक्रमा वरवीं ताचे पयलेच खेपे नूतनीकरण केल्ले अशें म्हटलां। सरकारान ही सुविधा मडगांव हांगा आसा अशें सांगिल्ल्यान अजाप जाले अशें सरदेसाई हांणी सांगले आणि ह्या विशयाचेर स्पश्टताय दिवपाची मागणी केली। तशेंच सध्याच्या सरकाराच्या काळात गोंयचे दायज सुरक्षीत ना असो आरोप करून तांणी दायज वास्तूंच्या संरक्षणेचेर हुस्को उक्तायलो। सरकार दायज राखपा बदला लुटता असो दावो करून सरदेसाई हांणी दायज मालमत्ता आणि भौशीक संस्थांच्या व्यवस्थापनात चड पारदर्शकताय आणि जपसालदारकी घेवपाची मागणी केल्या। ओल्ड एज होम एट प्रोविदोरिया एट मडगांव म्हणून काल इनॉग्रेशन केल्लें। हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना एक CSR म्हणून तुमकां याद आसतली दीप कालापूरकराक पळय आमी पयशे म्हणून लायिल्ले आनी म्हाका दिसता एक 25 लाख रुपया म्हणिल्ले तेन्ना TV घाल्ले आनी कितें केल्लें तेन्ना हांगा 43 इनमेट्स आशिल्ले। आज हांगा 8 लोक दिसतात। सरकारान 10 पटीन 20 पटीन 25 पटीन पयशे एक्स्ट्रा म्हणून 5 स्टार ओल्ड एज होम म्हणून आज द गोवन अनाउन्स करतात। तांणी केल्लें आहा 5 स्टार ओल्ड एज होम। आतां हे 5 स्टार ओल्ड एज होमान फर्स्ट हे फातोर्डा मतदारसंघात आसा। हे ऑफिसर कोण आहा ते म्हाका खबर ना, ओ ते खंयचे ते गोंयचे आसल्यार पुरो, कित्याक हे फातोर्डा पडटा हे मडगांव पडना। नंबर 1। नंबर 2 जे भशेन तुवें हे प्लाक पळयल्या तातूंत अशें दिसता की सरकाराचें इंटेन्शन फातोर्डाच्या आमदाराक घेवपाचें नाशिल्लेंच, कित्याक सरकाराचें आनी कितें तरी इंटेन्शन आसूंक शकता। सरकाराचें इंटेन्शन हे दिसान सस्पेक्ट करूंकूच जाय। हांगा एक आल्तार आसलो, आल्तार म्हणटा तो क्रिस्तांव समाजाचो देव घर कशें म्हळ्यार कितें म्हणटात आमी गर्भकूड, जे आमी हिंदू गर्भकूड म्हणटात ते भशेन आल्तार म्हणटा तें कॅथलिकां खातीर गर्भकूड आनी थंय मीस जातालें। आमचे वेळार तेन्ना आमचे कडेन हांगा पिक्चर आहा, कोण तो आमचो फादर अमान्य बालादरीस ताणें मीस केल्लें त्या टायमार। हें सगळें हांगा हिस्ट्री आहा। सो तो आल्तार ना जाला, म्युनिसिपालिटीन झुंबर ना जातात, ओ पुर्तुगेज फर्निचर रोजवुडाचें नाच जाता। सो सरकार ताच्या हातान गोंयची हेरिटेज सुरक्षीत ना। सरकार गोंयची हेरिटेज चोरूंक सोदता, हो म्हजो चार्ज आहा। आतां 5 स्टार केलां पूण हेरिटेज इज मोर दॅन 5 स्टार। हेरिटेज इज प्रायसलेस आनी ती हेरिटेज ना जाल्यार ती कितें म्हणटा तो एक कोण आशिल्लो तो कितें सारकें करता म्हणून, सारकें करता न्ही तें नवें करता कोण तरी, पूण ओल्ड आशिल्लें सपोज एक आदलो आल्तार काडून एक 500 वर्साचो आल्तार काडून जर स्मगल केलो आनी भायर गेलो ताजो वॅल्यू भलतोच जाता, तो वॅल्यू मेजूंक शकना न्हू। सो तें आज गोंयचे सरकाराचे टेन्युअरान चालू आहा, म्हळ्यार स्मगलींग ऑफ एंटिक्स असल्यो बी वस्तू चालू आहा। सो हाजें हांव फर्स्ट ऑफ ऑल आय कंडेम दीस। दुसरें, म्हाका काय आपयलो ना म्हणून म्हाका दुखलां अशें न्ही। हांव हांगा आयलां म्हज्या मतदारसंघात कितें चलता तें, आनी म्हजो मतदारसंघ खंयच्या सरकाराचो वो कोण मंत्र्याचो बापायचो बेस न्ही। आमच्या मतदारसंघात जें कितें चलता ताजो ऑडिट आसपाक जाय। सरकाराचे पयशे खंय मोडटा ते सारके मोडल्या वो ना ते कळपाक जाय। तांकां जाय ते करतले आनी आमी ओगी रावतले अशें जावचें ना। हें कालचें एक जालें। दुसरें म्हणटा तें थंय होलसेल फीश मार्केट। होलसेल फीश मार्केटान अंदाधुंदी आसाच। BJPचे केडर थंय एक्स्टॉर्शन करतात आनी ताका सोंपो म्हणटात। एक्स्टॉर्शन, बेजीक एक्स्टॉर्शन। आमी तो केल्लो कित्याक? तो केल्लो आमी 13.5 कोटींक। तातूंत गोंयचे रांपणकार मागकार तांकां सेपरेट एंट्रन्स आशिल्लें आनी सेपरेट अरेंजमेंट आशिल्लो आनी ट्रेडरांक सेपरेट आशिल्लो। आतां तें कांय ना, तें सगळें एक केलां आनी एक करून 3 पटीन चड पयशे मोडल्या आनी 3 पटीन पयशे चड मोडून चेअरमॅन GSITC म्हणटा आनी 25 लाख आपण दिता म्हणून। सो हाजो अर्थ कितें? हांकां पयसोच पावना, जितलो खाता तितलो कमी हांकां पयसो। हें जाल्लें आहा। नाजाल्यार तूं म्हाका सांग थंय तो हें इनॉग्रेट कित्याक जायना?
फक्त डेटी कित्याक दितात? कित्याक डेली हप्ता चालू आहा. दुसरें मेन हांवें जेन्ना टेंडर केल्लो तेन्ना तो 13.5 कोटी आशिल्लो. आनी केल्लो तेन्ना कितें 31 कोटी जालो काय 36 कितें जालो तो वॉट एवर द कॉस्ट चॅक करा तो. तो कित्याक जालो? ताणी म्हणलें थंय आयस प्लांट ना म्हणून, म्हळ्यार कोल्ड स्टोरेज ना म्हणून. आतां खंय आहा आयस प्लांट आनी कोल्ड स्टोरेज? ते नासतना 33 कोटी कशें म्हणले तुमी? सो कोणे पयशे खाले? इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय नाका नाका सांग तूं म्हाका हांगा. सो नुस्त्याक पसून सोडना मरे, हे देवाक सोडना, नुस्त्याक सोडना, कोणाक सोडना हे जाणटेल्यांक पसून सोडना. हे पळयलेलें आहा, कोणाकूच सोडना हे. हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. आनी सरकार सगळें गोंय विकूंक काडला सरकारान. आनी ओपोजिशना भितर अंधाधुंदी आहा. ओपोजिशन पक्ष हे जाता, नवो पक्ष जाता, आनी कितें जाता, कुफनांव जाता. सो ओपोजिशनाचोय फोकस ना कितें चल्ला तेजेर. हो हांव चार्ज कित्याक करता? आज तुमकां खबर आहा जाल्यार नकळो, पूण तुमी चॅक करा. पंचायतींक NOC मागिल्ली आहा. NOC कितें मागल्या की टाटा पावर आनी मागला पळय रिक्वेस्ट फॉर कन्सेंट फ्रॉम लोकल ऑथॉरिटीज विदीन द स्टेट ऑफ गोवा फॉर ग्रांट ऑफ लायसन्स टू द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड for distribution of electricity for the entire state of Goa under the provision of section 14 and 15 of the Electricity Act 2003. हे कितें म्हणल्यार हजारांनी कोटी सरकारान मोडप अंडरग्रावंड केबलिंग करपाक, ओवरहेड केबल्स घालपाक, पोल घालपाक, सगळे पयशे सरकारान मोडप आनी डिस्ट्रिब्युशन तातूंतल्यान इलेक्ट्रिसिटी टाटा पावरान करप. हे कितें म्हळ्यार गोंयची इलेक्ट्रिसिटी म्हळ्यार जो मेजर एक एमेनिटी आहा ती विकपाक काडल्या सरकारान. होच प्रस्ताव गेल्या आठवड्यान DK शिवकुमारान मीन्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका हॅज सेड दॅट वी विल थ्रो दिस इन द डस्टबीन, दॅट द कॅबिनेट विल डिसायड नॉट टू एक्सेप्ट दिस टाटा पावर्स call to take up power distribution in Karnataka. If DK Shivakumar can do it there, why is the double engine Sarkar not doing it here? Cabinet meeting kaal घेतल्या chief minister. Why is it not taken a decision to throw this proposal in the dustbin? What is this double engine? I think electricity commission. There may be a commission. My information is the chief engineer power of Goa has opposed this vehemently. Yet somebody is trying to bring this to the back door. Should the power minister not reply to this? Should the chief minister not reply to this? Is this not the sale of Goa? तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.